पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार गेल्या काही दिसांच्यान राज्यान आणि पेडणे तालुक्यात मुसळधार पाऊस पडत आसा आणि पेडणे वाठारात खूबशे घराचेर झाड पडलेले आसात आणि खूबशे रस्ते जे आसात कोसळलेले आसात आणि त्याच बरोबर जे शेत जमीन आसा थंयसर पाणी साचलेले आसा। एकंदर पेडणे वाठारात हे पावसा खातीर खूबशे लुकसाण जाल्लेले आसात। काही लोकांच्या मागणी आसात की त्यांचे जे घराचेर झाडां पडलेले आसात, जे घर कोलॅप्स जाल्लेले आसा तांकां खंय तरी सरकारान मदत करची अशें तेंच्यांनी मागणी केल्लेली आसात। जे सेकंड डोस आसा कोविडाचे ताका 84 डे कंप्लीट जावपाक जाय, पूण काही लोकांक खबर नसल्या कारणान लोक सेंटरान वचून येत आसात। त्या खातीर स्थानीक पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी जे आसा तांकां अनाउन्समेंट करून जनजागृती करपाची खूब गरज आसा। त्याच बरोबर जे पत्रादेवी सध्या चेकपोस्ट सुरू आसा आणि जे बाकीचे नयबाग आणि आरोंजा चेकपोस्ट हे दोन्ही बंद आसात, पूण थंयसरले लोक खंय तरी येवन पोलिसांक विचारतात की आमी डोस घेतले, आमी नेगेटीव सर्टिफिकेट आसा, पूण सध्या तरी अशें हे इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा की पत्रादेवीच्यानूच एंट्री दिल्या वता, बाकी जे 2 चेकपोस्ट आसा थंयसर एंट्री ना। त्या नेटवर्काचे इशू खूब वाडत आसात आणि सध्या ऑनलायन जे स्टडीज सुरू जाल्लेले आसा, जे स्टुडंट्स आणि टिचर्सांक खूब डिफिकल्ट जायत आसा जे नोट्स जे आसात धाडपा खातीर। त्याच बरोबर हायर एज्युकेशनाचे एग्जाम सुद्दां सुरू जाल्लेले आसा, पूण तांकांय खंय तरी एग्जाम अटेंड करपाक खूब प्रॉब्लम येत आसात। त्याच बरोबर पेडणे वाठारात कोविडाचे पेशंट एक दीस वाडटात, एक दीस कमी जायत आसात, पूण जे सकाळी 7 ते सांजचे 7 मेरेन जे दुकान शॉप बीन ओपन करपाक तांकां परमिशन दिल्लेले आसात। आतां खंय तरी मातशी गर्दी दिसपाक लागलेली आसात। एकंदर जे पेडणे वाठारात आसा सध्या सिच्युएशन जे आसा खूब बरें आसा, पूण लोकय आपली जबाबदारी जी आसा ती करीत आसात। सोशल डिस्टन्सिंग बीन वापरून दुकानार जे मार्केटिंग करूंक जाय ते करीत आसात। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।